बाबुशाची एंट्री सद्याक सांताक्रूज मतदारसंघात जाल्लेली आसा. हाचो अर्थ कितें जावं शकता काय? नमस्कार न्यूकार, म्हजें नांव सचिन सुल्लेकर, तुमी पळयतात गोवा न्यूज हब. पयलीं हो व्हिडिओ पळयात बाबूश मोन्सेरात हांचो आणि मागीर हाजेर आमी उलोवया. सो तुमी आतां सांताक्रूज तुमचें ऑफिस बेगिनात बेगीन इनॉग्रेशन करपाचें आसा. This was my office, which was closed for quite some time. So I think Lord Ezaban, as a party and as a minister in Tiswadi Taluka. Okay, I am the only minister as far as Tiswadi Taluka is. So I said, let us open this office in Santakruz. Let us help these people as well. सो अशें म्हणटा की तुमी ह्या फाटी सांताक्रूजच्यान लढटले कित्याक No. तुमी हेजे पयलीं See. म्हटल्यार की बीजेपी टिकेट दितली म्हणून. No. As far as the candidate of Santa Cruz constituency is concerned, it will be decided by the party. Here I am here only to serve the party's interest. Is very clear. बाबूश मोन्सेरात खंय आतां ऑफिस ओपन करता सांताक्रूज मतदारसंघात. हे खूप नवीन अशी गोष्ट न्ही आमच्या खातीर, कारण बाबूश मोन्सेरात हाचें ऑफिस ऑलरेडी एक आशिल्लें. आतां थंयसर तांणी विजीट केलें आनी बंद आशिल्लें तें ऑफिस आपूण परत सुरू करता अशें तांच्यांनी सांगलें. हाचो अर्थ खूब काडूं येता. जशें तांणी सांगलें की आपूण आपली पार्टी स्ट्रॉंग करपा खातीर हांगासर आयला. इंट्रस्टींग गोश्ट आसा की फाटलीं 4 वर्सां जेन्ना मिनिस्टर आशिल्ले तेन्ना ह्यो गोश्टी खूब करपाक शकता आशिल्ले, बट इलेक्शना टायमार पार्टी स्ट्रॉंग करप अशें दिसता जाल्यार म्हाका दिसता म्हणजे कनेक्ट जावप, लोकांची कामां करप, जाल्यार हेतू कितें आसूं शकता काय. दुसरो अर्थ आसा तो म्हळ्यार आपली एंट्री, एक मेसेज दिवपाचो प्रयत्न सांताक्रूज मतदारसंघात, जो खूब म्हत्वाचो आसा. सद्याचो MLA जर तुमी पळयलो सांताक्रूज मतदारसंघाचो BJPचोच MLA आसा, रुडॉल्फ फेर्नांडीस. आनी रुडॉल्फ हो सगळ्यान पयली गोश्ट ताचे बद्दल आमी उलयल्ले जाल्यार 2022 ह्या इलेक्शनान रुडॉल्फ काँग्रेसीच्या टिकेटीचेर ते निवडून आयले आनी ताज्या उपरांत ते BJPन गेले. आतां BJPन गेल्या उपरांत प्रत्येक जाण जितले BJPन गेल्या तांचें कितें जालां हें सगळ्यांनी तुमी पयलें आसतलें. ज्या तरेन तांकां एकोमोडेट केले करूंक ना BJPन हें सगळें तुमी पयलें आसतलें. पूण जे मतदारसंघातले जे लोक आसा न्ही तांच्यांनी प्रश्न करपाक सुरवात केल्ली आसा प्रत्येक लिडर्सांक, जेंकां तांच्यांनी काँग्रेसीच्या नांवाचेर वोट केल्या. आनी खास करून जेन्ना तिसवाडी म्हणटा तेन्ना एक तर सांताक्रूज मतदारसंघ जालो, जाल्यार दुसरो कुमारजुआ. हांगासर सुद्दां म्हाका दिसता हे एक प्रश्न येवपाक लागल्या आनी लोकांनी विचारप साहजीक आसा आनी विचारपाकूच जाय. जेन्ना एका खंयचे तरी पार्टे खातीर विश्वासान वोट दिता आनी एक शपथी आमकां पळोवपाक मेळयले, एक कॉन्फिडन्स पळोवपाक मेळटलो की ना आपूण काँग्रेसीन रावतल्यो ह्यो सगळ्यो गजाली, जाल्यार हे वोटर्सां कडेन जाल्ली फटिंगपणां सुद्दां म्हणपाक शकता. अशे वेळार रुडॉल्फ फेर्नांडीस हाका सुद्दां हे सगळे क्रिटिसिजम फेस करचें पडटा, हें नक्की आसा. अशा वेळार बाबूश मोन्सेरात थंय येता, आपले ऑफिस परत सुरू करता, ही एक स्ट्रॉंग मेसेज आसा जे कोण थंय आतां इलेक्शनाक रावपाक सोदतात तांच्या खातीर, जांच्यांनी खुबशी उमेद आपली दाखयली आसतली. नॉट ओन्ली रुडॉल्फ, ऑफकोर्स रुडॉल्फ BJP कडल्यान एक्सपेक्ट करता आसतले टिकेट, बट बाकीचे सुद्दां जायते कॅन्डिडेट आसतले जांकां एक हांगासर इलेक्शनाक उबे रावपाची एक उमेद आसतली. सो तांचें कितें काय आनी तांकां ही मेसेज आसतली काय, हो एक मोठो प्रश्न आसा. आतां तिसवाडीचे पॉलिटिक्स आमी पळोवया. ओवरऑल जर पळयलें जाल्यार सद्या खातीर बाबूश मोन्सेरात पणजेचो MLA आसा. हालींच आमच्या मदली जांचे देहांत जाले सर्गेस्त जेनिफर मोन्सेरात ही तालिगांवचे आमदार आशिल्ली आनी सांताक्रूजचो जशें आमी सांगलें की रुडॉल्फ फेर्नांडीस आमदार आशिल्लो. आतां मेजरली बाबूश मोन्सेरात पणजे, तालिगांव आनी सांताक्रूज ह्या तिनूय मतदारसंघाचेर दोळो धरून आसा काय, हो एक मोठो प्रश्न आसा. आनी BJP हे फॅमिली राजाक कशें पळयतले, कशें टॅकल करतले, हो सुद्दां पळोवपाचो मुद्दो आसा. जर बाबूश मोन्सेरात हातूर 2-3 सिच्युएशन आमी गृहीत धरया. बाबूश मोन्सेरात सांताक्रूज मतदारसंघात जर इलेक्शन लडयता जाल्यार पणजे कोण आसतलो काय, बाबूश मोन्सेरात सांताक्रूज पणजे ताचो चलो लडयतलो जाल्यार तालिगांव कोण आसतलो काय. आतां जी इन्फॉर्मेशन आमी जेन्ना उलयता, एक जेन्ना पॉलिटिकली कांय गोश्टी करता तेन्ना आयकुपाक येता ती म्हळ्यार बाबूश मोन्सेरात सांताक्रूज वचून इलेक्शन लडोवपाक शकता, कारण 2012 सुद्दां ते सांताक्रूजचे MLA आशिल्ले, सो काँग्रेसीचे टिकेटीचेर. सो तांकां ही कॉन्स्टिट्युएन्सी बेस बरी खबर आसा, भितरल्यो खूब गजाली खबर आसा आनी ते ह्यान पयलीं सुद्दां हांगासर तांच्यांनी आपलें काम केल्लें आसा. पणजे ऑलरेडी सद्याक CCP मेयर म्हणून काम करता रोहीत मोन्सेरात. ऑफकोर्स रोहिताक थंयसर टिकेट मेळटली आनी रोहिताक निवडून हाडूं शकता, हो एक कॉन्फिडन्स आसूं शकता. आनी तालिगांव आनीक कोणाक तरी म्हणजे फॅमिली भितर जावं शकता और आपलो लागचो मनीस जावं शकता, असो कोण तरी तालिगांव मतदारसंघात आमकां दिश्टी पडटलो इलेक्शनाक BJPच्या वाटेंतल्यान, अशें कांय पिक्चर आसा. और
आनीक कितें आसा हें आमकां कांय दिसांनी आमकां थोडे गोश्टी कळपाक लागतल्यो. पूण सद्या खातीर बाबूश मोन्सेरात जे आसा ते सांताक्रूज मतदारसंघान एंटर जाल्ल्याचें आमकां दिश्टी पडटा. ओवरऑल जर तिसवाडी पळयलें जाल्यार लास्ट इलेक्शन जें जालें हांव ताजे बेजाचेर सांगता. आतां जी सिच्युएशन आसा ताजेरूय उलोवया. पणजे बाबूश मोन्सेरात, तालिगांव हांगासर जेनिफर मोन्सेरात बीजेपी आशिल्ले, सांताक्रूज हांगासर काँग्रेस, कुमारजुआ काँग्रेस आनी सांतांद्री हांगासर RGP. सो हे समीकरण जर बदलपाक जाय जाल्यार बाबुशान सांताक्रूज एंटर जावप खूब गरजेचें आसा काय, हो एक मोठो प्रश्न आसा. आनी त्या वाटेन BJP आपली वाटचाल करता काय, हो एक प्रश्नचिन्ह आसा. सद्या तरी ही खूब इंट्रस्टींग गजाल आसा. फुडें कितें जातलें ताजेर आमी अवश्य तुमच्या म्हऱ्यान ह्यो सगळ्यो गोश्टी हाडीत रावतले, कारण खूब म्हत्वाची बातमी आसा. बाबूश मोन्सेरात रिओपनिंग ऑफिस इन सांताक्रूज मतदारसंघ. आनी आतां पणजे खातीर नवो चेहरो कोण आसतलो काय, बाबूश पणजेत रावतलो, सांताक्रूज खातीर नवो चेहरो आसतलो काय, रोहित मोन्सेरात खंयच्यान इलेक्शन लडयतलो काय, आनी ह्या सगळ्या भितर BJP फॅमिली राजाचेर लोकांक कितें सांगतले काय, कारण हे खूब म्हत्वाचें आसा. आमी जर पुराय गोंयचे जर एक पिक्चर काडले जाल्यार घोव बायलांचे पॉलिटिक्स आमकां दिश्टी पडटा. जशे खुबशे मतदारसंघांनी आमी पळयतात BJPचेच घोव बायलां कितलेशेच आमकां MLAs आसतना दिश्टी पडटा. आतां बापूय पुताचे सुद्दां किंवा आनीक कांय गोश्टी आमकां पळोवपाक मेळटल्यो काय इलेक्शनाक फॅमिली राजा भितर, हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह आसा. आनी BJP हाजेर कशें लोकां फुड्यान वयतले तें पळोवपाची गरज आसा. ही अपडेट जस्ट तुमच्या मुखार आमी घेवन आयिल्ले, आनी गोंयांत कितें घडटा ताचेर आमची नजर आसतली. तुमच्या मुखार ह्यो सगळ्यो गोश्टी आमी घेवन येत रावतले. पळयत रावत गोवन न्यूज. तुम्ही पळयतात GNH. दाने दाने में आरोग्य प्राप्तिरस्तु, दाने दाने में सौभाग्य प्राप्तिरस्तु. अमृत जैसा इसका स्वाद, ये है पौष्टिकता का प्रसाद. कण कण में पंचामृता, रग रग में पंचामृता, तन मन में पंचामृता, देश भर में पंचामृता, घर घर में पंचामृता प्राप्तिरस्तु. शुद्ध भी, स्वाद भी, सेहत भी. पंचामृता खाओ, हेल्थी जियो.